बाणस्तारी अपघात प्रकरणात अटक जाल्ल्या आपाचे फुडारी अमित पालेकार हांचो जामीन मंजूर जालो। जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान 50,000चो बॉन्ड आनी तितलेच रकमेची हमी घेवन तांकां सोडले। बाणस्तारी अपघात प्रकरणात पुरावे नष्ट करपाच्या कथीत आरोपा खाला गुन्यांव फाट्यान तांकां बेरेस्तारा दनपारा अटक केल्ली। पयलीं म्हणटा गेल्या की आमकां कस्टडी जाय पूण आमी रिप्लाय तयार करूना, सो आमकां टायम दी। मागीर आमी अपोज केलो तो टायम, कित्याक तूं कोणाक कस्टडीन घेता तेन्ना तुजे पयलीं मटेरियल आसूं जाय। मटेरियल आसलें जाल्यार तूं कोणाक कस्टडीन घेवंक शकता, वो सुप्रीम कोर्टान कायदो म्हणिल्लो आसा। सो रिप्लायची गरज नाशिल्ली, मटेरियल हाड म्हणून सांगलें। पयल्यात पयलीं पुलीस नाटकां करता थंय पेपर सगळे पुलीस स्टेशनान उरले, आमी हांगा आयले म्हणजे हे प्रिंटर काडले म्हणटा पुलीस केजीक आसा, आमकां कांय खबर ना की पेपर घेवन वयचे आनी मागीर आमी तें अपोज करना, पण अकस्मात तें म्हणल्यार हांव पळयता पेपर आयले जाल्यार मागीर पेपर घेवन आयले। सो आमची एंटायर केस की ही घटना जी ते म्हणटा घडल्या ती 6 ऑगस्टाक घडल्या। आज 21 दीस जाले। 21 दीस तुमी कित्याक न्हिदताले? अकस्मात तूं कशें उठले आनी कळ्ळें की अरे आतां हाका अरेस्ट करूं जाय? हें फक्त पॉलिटिकल। हाका तो आपाचो वकील वयल्यान आनी BJP गव्हर्मेंट चल्ला फुडें, बट पॉलिटिक्स सुद्दां कुशीक दवरले जाल्यार कायद्याचेर केस पळयली जाल्यार ताजेर जे ऑफेन्स मांडना ते ऑफेन्साक 201, 203 आनी 212 लागतात, 3 कलम लागतात। ह्यो तिनूय कलम बेलेबल। सो हें समज तर पुलीस कितें सांगता तितलेंय खरें मानून वचुया। आमी मानिना पूण धरुया आमी फॉर आर्ग्युमेंट सेक की ते म्हणटा तितलें सारकें गॉस्पल ट्रूथ जे म्हणटा जाल्यार सुद्दां इट इज अ बेलेबल ऑफेन्स। आनी एकदां ऑफेन्स बेलेबल आसली की पुलीस कांट इन्सिस्ट ऑन कस्टडी। आनी ते जाणें तेका तरी नाटकां ना पेपर आसा म्हणजे कितें धाकली मूठ 1.25 लाखाची, पेपरूच हाडलो ना म्हणून टायम मागलो जाल्यार मागीर पेपरान कितें आसत म्हणून कोर्ट समजतलो आनी त्या खातीर एक रातीक दवरतलो आनी ती एक रात सुद्दां दवरप ती तांची विकची हाचें नांव हाडना। Accident cases 120B of CRPC which is criminal conspiracy करता हाजो अर्थ हांवें ताका उद्युक्त केलो एक्सिडेंट करपाक अशें ते ठरोवपाक सोदता आनी म्हजे बरोबर ते अरेस्टेड अनदर पर्सन हू इज एंड ही वॉज पिक्ड अप ऑन द वे। ताका फोन करून आपयलो ताणें आनी म्हज्या बरोबर गाडयेन घालून हाडलो। तो तांकां सरळ बाबा कित्याक आपयलो आपल्याक टू इन्वेस्टिगेशन आनी देन आय रियलायज दॅट ही इज द पर्सन हू दे क्लेम टू बी अ डमी पर्सन। आनी तो थंय सांगता की आपल्याक 5 फाटी आपयलो आनी एकूच प्रश्न विचारताले अमिताक वळखता आनी तो सांगतलो बाबा आपूण वळखना। खरें आज तो गाडयेनूय ते सांगतलो आपूण ताका वळखना, हाका वळखना। टू क्रिएट अ फॉल्स कॉन्स्पिरसी थियरी टू इम्प्लिकेट अ पॉलिटिकल रायवल and police succumbing to this is very unfortunate. This matter will be taken up by me very seriously. It has affected life of my child who has seen her father being arrested. She is 8 years old. I can understand the trauma that she will go through in a school tomorrow when she will face the other children who will see news is all over. Alle paper are read Amit Palekar and she has read the news. My wife explained to her that your father is brave. You don't have to worry. And I am sure she is brave, but why traumatize an 8-year-old and barge to my home as if I have committed some heinous crime, whereas I got no connection with this, except for the fact that I am a Rotarian. I was there around in the party, there about 40 more people were there, and I was home with my child right in time for her to go to bed. So why traumatize the family for the sake of पॉलिटिक्स? एंड आज पुलीस डिपार्टमेंटाक ज्या तरेन यूज करता सरकार आनी पुलीस कांयच विचार करनासतना असल्यो गोश्टी करता